काँग्रेस 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेत पक्षाचो व्हिजन डॉक्युमेंट लोकांमुखार दवरतली। जिल्लो पंचायत आनी पालिका वेंचणुकेत पक्ष पातळीचेर देविल्ले बीजेपीक लोकांनी तांचो जागो दाखयला म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन उलयलो। काँग्रेसीचे प्रदेश समितीची शेनवारा बसका जाली। कसिनो जाय काय नाका ताचेर खोलायेन चर्चा करून खंय काँग्रेस आपलो निर्णय लोकांमुखार दवरतली। मात काँग्रेसीक खंय सध्या पश्चाताप is under preparation. For that reason, we don't want to come up with the election manifesto at the last moment. We have requested all the office bearers and executive committee members to come with the suggestions, and we will take decision on certain issues on priority basis. Instead of coming with the manifesto at the last moment when people don't debate, don't discuss, it is better we put it to the people and say that this is our agenda. We have to accept our mistake, go back to the people and say that yes, besides the other governments, we also made a mistake, and today we realize our mistake, and today we feel that even those successive governments have promoted casinos, that includes BJP, that includes Congress Party. We should realize the policy of casinos, once upon a time, we thought was to promote tourism, threatening our socio-moral fabric. Party at different levels is going to take a final decision. And that final decision will be part of our election manifesto. He said, as a policy, it was a policy of Government of India. It was a policy which was enumerated in April 2000. Followed by Act in 2005, and it has been the policy of Government of Goa as per the Government of India policy. शेनवारा सांजे सेजा गोवान ट्रकवाल्यांच्यो मागण्यो मान्य केल्या उपरांत ट्रकवाल्यांनी सकाळ सावन आडायल्ल्यो गाडयो सोडल्यो। बॉम्बे रोड पाळी जंक्शनाचेर ट्रकवाल्यांनी सेजा वेदांताचे 16 ट्रक दीसभर आडावन दवरिल्ले। सांजे उसगांव आउटपोस्टाचेर सेजाचे अधिकारी डीवायएसपी ट्रकवाले आमदार प्रमोद सावंताची बसका जाली। थंय मागण्यो मान्य केले उपरांतच ट्रकवाल्यांनी मिनाचे 16 ट्रक सोडले। मीन येरादारी खातीर प्रेस वाडोवन मागपी ट्रकवाल्यांनी बॉम्बे रोड पाळी जंक्शनाचेर सेजा वेदांताचे ट्रक आडोवन धरले। ते उपरांत थंय पुलिसांनी वचून परिस्थितीचेर नदर दवरली। 16 ट्रकांचे डॉक्युमेंट तपासले। मात ट्रकवाल्यांनी आपले मागणे मान्य जाय मेरेन 16 ट्रक सोडपाक न्हयकार दिलो। ट्रकवाल्यांक आमदार सावंतान तेको दिल्लो। निमणे सांजे 5 उपरांत सेजाचे अधिकारी डीवायएसपी आमदार सावंत आनी ट्रकवाल्यांची बसका जाली। बसकेत ट्रकवाल्यांच्यो मागण्यो मान्य जाल्ल्यान सांजे 6 उपरांत 16 ट्रक सोडले। ट्रकवाल्यांक आतां ट्रिपी फाटल्यान ₹1000 रुपयाचो चड फायदो जातलो। सरकारान अधिसुचोवणी काडिल्ल्यान डिझेलाच्या रेटी सारक्यो कांय मागण्यो मान्य करप शक्य ना अशें कंपनी म्हणटा। अधिसुचोवणेत बदल करपा खातीर 4 नोव्हेंबराक आमदार प्रमोद सावंत आनी ट्रकवाल्यांची मुख्यमंत्री वांगडा बसका जातली। पयला आसले दीसभर जे आंदोलन हांगा चल्लेलें, जो प्रोटेस्ट केल्लो ट्रक ओनरांनी, ट्रक सगळे आडोवन दवरलेले, ताजेर आयज सांजची मिटींग जाली। तातूंत आमदार प्रमोद सावंत तशेंच सेजा कंपनीचे मनीस, ट्रक ओनर्स हांच्या मदीं मिटींग जाली। मिटींग बरीच वेळ चल्ली। 3 गोश्टी जाल्या ठरल्या अश्यो की कंपनीन तांकां डिझल भायर प्रोवायड करता म्हणून सांगलां की तितूर तांकां सबसिडी मेळटली। दुसरें म्हणल्यार जो कांटो टू कांटो तांकां जी ट्रक ट्रान्सपोर्टेशन जाताली तितूर 3 ते 4 किलोमिटर तांकां वाडोवन दितले म्हणून सांगलां। आनी जी एवरेज टन जी 8 टन भरताले ते 10 टन भरून दिता म्हणून सांगलां। ताजेर तांच्यांनी प्रोटेस्ट जो आहा तो सोडला आनी फाल्यांच्यान सुरळीत ट्रान्सपोर्ट चलतलो अशें म्हणून तांच्यांनी आतां उतर दिलां। पाळयेच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर हांव विवेक प्रभू। चिखले जंक्शना वयल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या पुतळ्याची दुर्दशा जाल्या। शेनवारा दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्यान चिखले वचून पुतळ्याची पळोवणी केली। पुतळ्याचे परिस्थितीक चिखले पंचायत जबाबदार म्हूण समाजीक संघटनाचो आरोप। पंचायतीक मात आरोप भायर मारले। आंबेडकर जयंती पयलीं नवो पुतळो नवे सुवातेर बसयलो ना जाल्यार खंय लोक रस्त्यार देंवतले। भारताचे संविधान बरोवपी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो हो पुतळो चिखले जंक्शनाचेर देशाच्या घटनेच्या शिल्पकाराचो पुतळो हे अवस्थेन दीस काडटा। थळाव्या लोकांनी हे विशीं दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयल्ले। ताणें शेनवारा पळोवणी केली। I just had first hand information. Subsequently we'll see what they want.
They have said that the statue is in deletable condition. So I thought of having it examined. What you found? What was your observation? That's open to see it. You can see it. आंबेडकर जयंती पयलीं नवो पुतळो नवे सुवातेचेर बसोवचो म्हूण लोक मागतात. आणि जर हा पुतळा चेंज करून दुसऱ्या जागी ठेवण्यात यावा. आमची अशी मागणी आहे की हा पुतळा चेंज करून नॅशनल हायवेच्या भागातून बाहेर घेऊन तो पुतळा बसवावा आणि तो पुतळा दुसरा नवीन पुतळा बसवावा. तुडका पुतळा बसवणं म्हणजे राष्ट्रीय नेत्याचा अवमान किंवा देशाचा अवमान आहे. पुतळ्याच्या दुर्दशेक चिखले पंचायत जबाबदार म्हणून लोकांनी आरोप केला. विलेज पंचायतीन हो पुतळो आसा पण ह्या पुतळ्याचे आजपर्यंत क्लिनिंग सी आहात ते विलेज पंचायतीचे कोणच करिना. ते आम्हीच आमचे जे कमिटी आसा सामाजिक कमिटी हा ते करतात आणि आता सध्या जर पुतळ्याची जर हालत जी आसा ते तुम्ही पळयलात. पंचायतीन आरोप भायर मारल्यात. येते गाड्याचे तर बोर्ड आसलेले सलकाण गेले प्रदूषण देखून पण आसलेलो तेका लायट घायला बरें तेका पेडेस्ट्रल केला सकयल प्लांटेशन घाला लँडस्केपिंग केला इतले कोणूय जाल्यार आमचे ते काउंटर एलिगेशन करताले इट्स नॉट गुड. वी आर स्ट्रायविंग हार्ड टू ब्युटिफाय दिस एरिया. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊ एक वेळा.